मुळावी भलायकी केंद्र उपकेंद्र तशेंच जिल्लो उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान गोय वैजकी महाविद्यालयांत व्हरतना 2021 ते आतां मेरेन 88 दुयेंतींक मरण आयलें अशी लेखी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या। आमदार विजय सरदेसायान हे विशीं विधानसभेत प्रश्न उपरासिल्लो। पळयात पुराय बातमी। 2021 ते 2025 मेरेन वेगवेगळ्या भलायकी केंद्रांतल्यान जीएमसीत ॲम्ब्युलन्सींतल्यान व्हरतना सुमार 88 दुयेंतींक मरण आयले अशी लेखी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। मुळाव्या भलायकी केंद्रांतल्यान जीएमसीत व्हरतना 49 दुयेंतींक मरण आयले, जाल्यार जिल्लो उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीत व्हरतना सुमार 39 दुयेंतींक वाटेरूच मरण आयिल्ल्याची म्हायती मंत्री राणेन दिली। दर म्हयन्याक जावपी ऑडिट बसकेक जीएमसीत हाडटना वाटेर मरण आयिल्ल्यांचेर चर्चा जाता। तशेंच दुयेंतीची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान बेगोबेग ॲम्ब्युलन्सीची वेवस्था करता अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें। जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीत व्हरतना दुयेंतींक मरण 2021 5 दुयेंतींक मरण, 2022 16 दुयेंतींक मरण, 2023 6 दुयेंतींक मरण, 2024 9 दुयेंतींक मरण, जाल्यार 2025 वर्सा 4 दुयेंतींक मरण आयले। भलायकी केंद्र आनी उपकेंद्रांतल्यान जीएमसीत व्हरतना दुयेंतींक मरण 2021 वर्सा 10 दुयेंती, 2022 वर्सा 7 दुयेंती, 2023 वर्सा 16 दुयेंती, 2024 वर्सा 11 दुयेंती, जाल्यार 2025 वर्सा 5 दुयेंती। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।